नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचं हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो कोंकणी परमळ हे आमगे कार्यक्रमांतू आजी सोयरे म्हणून हांगा उपस्थित जाल्याची शिर्शी गांवचे एक अत्यंत कलागुणान भरपूर असे आशिल्ले श्री मनोज अच्युत पालेकर. स्वागत तुमका आणि नमस्कार. तर हांगे लायक सांचो परिचय हांव करून दिता, तदनंतर आमी तांगे बरशी उलोवच्या सुरू करया. मनोज अच्युत पालेकर हांनी सरकारी हिरिय प्राथमिक शाळेचे मुख्य शिक्षक जावन आशिल्ले. आत्ता तांणी निवृत्त जाल्ले आसाचे. अनेक कलागुणाचो पेटारो अशी तांगे कडेन हांव सांगल्यारी फाल्स न्हय ते. तांणी पद म्हणटाची, क्राफ्ट, पेंटिंग, डान्स, नाटक रचना करताची, कवन बरयताची, मिमिक्री, वर्ली कला, कावी कला, गोंबे हाटू, ग्लास पेंटिंग आनी मस्त इतले. आणि हे सर्व कला प्रदर्शनानं तांकां अनेक कलेंतू प्रशस्ती मेळिल्ली आसा. ती प्रशस्तीची लिस्ट बी बरी व्हड आसा. हांव एक थोडे हांगा वाचून सांगता. तालुका स्तरारी उत्तम शिक्षक प्रशस्ती, जिल्हा स्तरारी उत्तम शिक्षक प्रशस्ती, कला कौस्तुभ प्रशस्ती, नाट्य राज्य प्रशस्ती, पांडुरंग प्रशस्ती, जानपद श्री प्रशस्ती, उत्तम मार्गदर्शी प्रशस्ती, कला सिंधू प्रशस्ती, कलाश्री प्रशस्ती. 50 रितीचे कला हांनी आजवर एक प्रस्तुत केल्या आणि आत्ता आम्ही तांगेल्या उलोवन ताचे बद्दल थोडी माहिती घेऊया. तुमकां अनेक पण स्वागत आणि नमस्कार. तुमका बी हार्दिक स्वागत आणि नमस्कार तुमका. तर तुम्ही हे एक कलेची सुरुवात कशी आणि केन्ना केली? म्हाका ल्हान आसतना तितले इंट्रस्ट नासले. आमगेले आई रंगोली चित्र तम सुटीच आसले तमी ताना आमी पळयचे. आनी आमगेले सर्कल आसले, फ्रेंड सर्कल, तेगे कडेन तमी करचे क्रिएटिविटी पळोवन घेवन म्हाका मना भितर हांव शिक्का म्हणून म्हाका एक मना भितर आयले ते. नंतर कशी कोण म्हाका जॉब मेळचे पयले हांव प्रायमरी स्कूल टिचर जावचे पयले म्हाका इंट्रस्ट म्हणल्यार कशें म्हणल्यार कितें तरी शिक्का. मागीर बाप्पा केन्ना सांगता आसले आमी मूलतः कुमटाचे, आमगे मातृभाषा कोंकणी. आज खुशी आता आसा. सावरार कार्यक्रम आमी कन्नड कार्यक्रम करला जाल्यार आमगेले मातृभाषेचे हे पवित्र कोंकणी आमकां आज एक वेदिके दिल्या. तेगे बद्दल हांव आपको तुमकां आमी धन्यवाद सांगता. विश्व कोंकणी केंद्राक धन्यवाद. हय, विश्व कोंकणी केंद्राक हृदयपूर्वक धन्यवाद. कडेन हांव ते कले शिक्का म्हणून एक मन करून घेतले. मन असल्यार कितवी करीत आमी ते हंतसन हांव घरचे आमगेले एक परिसर आनी आमगेले दोस्त लोक आसन हांव ते शिकता मुखार म्हाका एक टिचर म्हाका एक अपॉइंटमेंट जावन नंतर म्हाका ते आर्ट आनी एक कला कितें आसा ते आमी भुरगीं दिवचेक म्हाका तुमकां हेल्प जालें मॅडम. आतां पळया, खंयची एक कला आमी शिकली किंवा आमकां येता म्हळ्यार ते अशी न्हय ताका कोणी एक मार्गदर्शक गुरू जावका. तशी तुमगेल कोणी गुरू किंवा मार्गदर्शक आसले? मार्गदर्शक म्हागेलें मन फस्ट, आवय बापायले आशिर्वाद. हायस्कूल भितर आमगेले ड्रॉइंग टिचर्स आनी ಒಟ್ಟು टिचर्स आमकां सपोर्ट करला. तूं अशें करका, तुगेले भितर एक कला आसा, तूं जागृत करी उमका, तूं ते ट्राय करले जाता. म्हाका भिव लागता आसले. एक गाडी सांगतना वायब्रेशन जावचे, आर्ट करतना कोण कितें सांगता की अशी एक डाऊट आसलो म्हाका डाऊट आसले. खंयचे कामां सूर करतले तशें उरता एक भंय. हय, भंय रावता. हय. नंतर कितले की प्रयत्न करून नंतर ते कले हांव ते करतो आसा. अजून बी हांव एक स्टुडंट, विद्यार्थी जिवना भितर शिकतो आसा. समाधान आसा. आता तुम्ही इतलो शिबीर केली, मेळा केले, थंय तुमगेले कला प्रदर्शन केले.
तर तांतुल्यान तुम्ही कसं अनुभव येईल तुमका अनुभव कसं मागेले अनुभवक्किंत म्हाका हजार गटले सुमार शिबीर करला आणि स्टेट लेवल भितर ಒಟ್ಟುಕಣೆ गेला ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ भितर वर्क करला तेन्ना म्हाका मेन भुरगीले ते मना भितर आसले तेन्ना कला ते आनी इंट्रस्ट ते म्हाका रिफंड जाले शिके का कितें करका ते तरगती क्लासाक गेले तेन्ना आमी ते भुरगीं चिल्ल्यांक जास्त आसक्ती इंटरेस्ट हाय ते म्हाका मेळ्ळे भुरगीसानो रियल ते तुम्ही सर तुम्ही गाणी सांगा डान्स करा अरे तुम डान्स करता अरे हांव करका तुम चित्र सुटयता अरे हांव चित्र सुटयका सर तूं मिमिक्री करता म्हाका शिकया अशी ते भुरगीं आमकां सांगता रावले रियली भुरगीं भितर हांव गुरू पळयला तो एक साक्षात्कार म्हाका ते एक विशेष अनुभव ते तुम्ही तांगेल गुरु न्ही तांणी तुमकां गुरु जाले सत्य आसा तर आपण आणि तुम्ही शिक्षक वृत्ती केल्या तांतू साधारण वर्षातल्यान 2-15 रोज उरता होड रोज मेळटा तेन्ना बी तुम्ही एक कला प्रदर्शन कलेचे वाडी करच्यान तू जाले जानपद आहे तर ते बद्दल थोडं सांगा रजेन बी तुम्ही कसं कसं करता रजे म्हाका कितें करका म्हण मना भितर आसलें कला प्रदर्शन कला चटवटिके करून हांव समाजाक कितें देव का कित्याक म्हाका देव एक पात्र दिला ते पात्र भितरसान हांव कितें एक आर्टान भायर हाडका म्हण म्हाका एक थॉट आसलें ते एक मना भितर विचार आसले तेगेले बद्दल हांव रजा संदर्भ भितर खंय तरी पेंटींग वयचें आर्ट करचें भुरगींक ग्रूप डान्स शिकयचे नॅशनल इंटिग्रेशन प्रोग्राम जास्त करता आसलो आम्हाला देशा बद्दल आसलेले कितें इतिहास आसा ते एक भारत दर्शन म्हणजे कॉन्सेप्ट ते अर्धा घंटे प्रोग्राम ते आम्ही ते डी चंदन भितर ते प्रसार जाला नंतर भारताचे आणि कर्नाटकाचे प्रमुख वेदिके भितर उदाहरण मल्याळ उत्सव कराड उत्सव दसरा उत्सव अशीच आम्ही आमच्या हांगा भुरगीं आपण व्हरून तेमगेलसान आम्ही शिकयला आणि तेमगेलसान ते प्रदर्शन करले आसा ते आमकां खुशी दिला आतां सुमार इतले लिस्ट वाजली तुमकां मेळील प्रशस्ती ते सोन आणि खंय खंय मेळील तुमकां याद आसा राष्ट्रीय साधक प्रशस्ती एक सध्या धारवाड भितर आमकां मेळ्ळे ते नंतर राज्य कर्नाटक आमगेले राज्योत्सव प्रशस्ती नंतर प्रशस्ती सुमार आसा घरा भितर बरून गेल्या ते समाधान आसा हांव टिचर जावन एक अळिली सेवे करला म्हण म्हाका एक खुशी आसता म्हाका आता तुम्ही गोंबे आर्ट करताची गोंबे आर्ट पळोवची पण आमकां सानपणा भारी उमेद कोणकी करता म्हण भितर पण आतांच्या दिवसान तू ताची आसक्ती कमी जाल्या अशी दिसता तुमकां कसो अनुभव आयला ಗೊಂಬೆ ಆರ್ಟ್ म्हाका 2003 भितर तेन्ना DSCRT बेंगळूरसान आमकां एक रंगकले तरबेती आमकां दिली ते तेन्ना एक कॉन्सेप्ट भितर आसा ते शिक्षण रंगकले शिक्षण ಗೊಂಬೆ आर्ट म्हणून एक स्क्रिप्ट आसता तेगेले बद्दल आमी तेन्ना किलो ಗೊಂಬೆ करता आसले हार्ड बोर्ड वचून करता आसले पेपर्सन मास्क नंतर टॉप मास्क नंतर हँड पॉपेट अशी दुसरी टाईप ते ಗೊಂಬೆ आर्ट करचे गेले आमी आणि ते प्रदर्शन कर्नाटक भितर एक ईस्ट जिल्हे भितर आमी काम करला ते आमकां यूज जाले सामान्य एक 215 ಗೊಂಬೆ आर्ट प्रदर्शन तेन्ना जालें ते ताका अनुकरणा कौशल्य मायमिंगू अशी मायम तेगेले बद्दल ते भुरगींक ಗೊಂಬೆ आर्टाचे दुसरो टायप मास्क कोट करून घेवन ते आमी प्रेजेंट करता आसले तेन्ना भुरगीं ओटू खुशीसान सर हांगे हात दिया आमी नाचता आहा ते खुशी आमकां अब्बा कितकी एक आम देतो आसा ते भुरगीं कशी लाडू हाती भितर कशी धरून घेता तितले खुशीसान ते स्वीकार करता आसले ते आमकां बरें खुशी जालें तुम्ही कावी कले नंतर ते अनेक वर्ली कले हे हांचे काम मस्त केला तर ते शिकलं खंय तुम्ही
आम्ही शिकलेले आमगेले एक DDP ऑफिस आसा शिर्शी भितर तांकां मुंडगोडचे एक कलाकार तांगेलो कलाल सर म्हणून तमी करलें आमी पळयलें फर्स्ट टायम पाटी पेपर भितर पळयत आसलें की ते वर्ली आर्ट म्हणून ते सिंपल एक भारतीय मूल जनपद कले ते तेगेले बद्दल आमी ट्राय केले तेन्ना गार्डन भितर रेसॉर्ट भितर स्कुला वणती वयर नंतर तरगती रूमा भितर करले ತನ್ನ ಬುರ್ಗಿಗೂ ಒಟ್ಟು ವಿಷಯ ತಂಗ ಗಣಿತ ಸಮಾಜ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ आम्ही तांकां शिकेचे आमकां ते तुमार बरें हेल्प जालें नंतर कावी कले ते आमगेले कोंकण तीरचे मूल कले ते गारे लोक काम करत न्ही ते बदल ते रेती सुण्ण आनी तुमगेले गोड आनी ते मिक्स करून आनी चुन्नो ते मिश्रितवाದಂತ कले केमिकल नाशिल्ले ना ना केमिकल मूल कले जातले आता आम्ही पळयता आसा गोकर्ण भितर पळयता आसा मुर्डेश्वर कोल्लूर आमगेले शिर्शी मारिकांबा देवस्थान भितर तांकां काव्य कले आम्ही पळयता आसा आनी ते विशेषवाದಂತ एक जनपद कले बी आहाय ते ताका एक बरो प्रतिसाद आसा तुमी खंय शिबीर केल्यार बी शिकच्या येताच खुशी आता भुरगीं बाय खुशी आनी समाज युवक लोक बी ते शिक्का म्हणून प्रयत्न करता आसा आनी ते कला आमी ते कापड मुखार वयता आमगे धर्म ते आता तुम्ही 385 385 पंता रोड शो केला की ते कसं विषय किंवा खंयची स्फूर्तीन ते रोड शो केले तुम्ही रोड शो बीदी नाटक म्हणून सांगते आम्ही अस्पृश्यते आरोग्य नंतर कला जाता नंतर आमगेले मूल जनपद कले ते आम्ही कापड मोदका तशें म्हणून आम्ही ते करता आसले ते आमगेले एक विशेषवाದಂತ कला बी आहाय ते सार्वजनिक माध्यमातून तांकां ते कला प्रदर्शन करचे सन एक भारतीय कले आणि ते जागृत राबता म्हणून आमच्या मनात केन्ना एक नंबिके असते पण 385 कर कले तक तिथले स्क्रिप्ट बरो का ती तयारी कर का चिरडूवाले करून घेऊ का तेवढं तुम्ही करत आशिल्ले ना हाय करता आसलो आमकां आमगेली टीम आसा कला भारती कला वैविध्य म्हणून एक टीम आसा तितून टीचर आसा कॉलेज भुरगीं बी आसा आनी आमगेले हे टिमा बद्दल आमी समाजक अनुकरणा कौशल्य डान्सू मिमिक्री नंतर आर्ट पेंटिंग डिजाइन अनेक प्रकारचे आम्ही करतो कितके आम्ही समाजाक सेव करता आसा आता भुरगीं तरगती कोणे भितर आमी जास्ती येवन कितें करता एक पाठा बद्दल गेलतना तना एक परिसर अध्ययन म्हणून सांगते मग तन्ने येताना मग कोगिले ते कशी आयडिता राष्ट्रीय पक्षी आमगेले नवील तशी वाघ येताना तशी विमान येताना बाईक येताना अशी भू सारिगे अशी दुसरे दुसरे टाइप वॉइस सामान्य एक 46 वॉइस आम्ही काढता अशी प्राणी पक्षी जेन्ना आनी सिनेमा एक्ट्रेस आमकां तरगती भितर एक पार्ट येता राजकुमार तेन्ना आमी राजकुमार वॉइस काढता अंबरीश अशी दुसरी वॉइस करता मिमिक्री करता आमी राजकुमार वॉइस आमी काडीत की कशी हाडिना कोंकणीन सांगा तो डायलॉग तुम्ही राजकुमार म्हाका सांगचे म्हूण कळतना म्हाका आश्चर्य जाता आसा आमगेली भास आसा न्ही हे पवित्र भास हे रक्षण करचे आमगेलो धर्म आसा हे तुमी चेन्नई रावको तुमी केन्ना बी बरें रावको तुमी हय बरें जालें नमस्कार अशी दुसरे वॉइस करता खुशी मेळटा भुरगीं काय कले ना प्रदर्शनान तुमकां खुशी आनंद मेळटा आता तुम्ही वृत्तीन शिक्षक आशिल्ले जाल्यारीची 755 755 पटे तुम्ही सैनिकाल वेश घाला तुमकां खरें सॅल्यूट तर ते कित्याक तुमकां कर कशें दिसलें की तुमकां सैनीक जावचें आशिल्लें ना आमी 1986 दांडेली भितर एक मॉडर्न स्कूल भितर आसले
तेन्ना आमी सैनीक तांकां आर्मी लोक सुमार आसले आमगेले भुरगे पालक लोक आसले तेन्ना तमी सांगता स्टोरी आयकूंक येवन कडेन आमगेले मामा बी भारत आनी चीना वारा भितर तमी सेवे करला आसा तेमी सांगचे स्टोरी आयकूंक येवचे नंतर हांव कितें तरी आर्मी जावंक म्हण हांव जॉबाक गेल्ले जाल्यार मागीर स्पोर्ट्सा भितर फेल जावना नेक्स्ट हांव ते 1986 सन शॉर्ट एक्टींग करचो गेले कडेन लोक उबरीचे तेमी गौरव दिवचे तेन्ना म्हाका कळ्ळें देशाचे आमगेले जीव म्हणल्यार आमगेले रैत आनी आमगे अन्नदात रैत आनी आमगेले सैनीक देगेले बद्दल कितले गौरव आसा म्हण नंतर आमी नंतर आमगेले स्टुडंट आर्मी जाले तेमी आमकां कपडे हाडून दिले ते ड्रेस घालून आमी एक्ट करतना गण्यातीत उबरून ते पात्र गौरव दिवचे आनी ते राष्ट्रीयचे एक महान शक्ती आमगेले रैत आनी आमगेले योद्धा लोक तमकां आमी गौरव सल्सिका तेंगेले याद केन्ना आमी करका म्हणून आमी 795 प्रदर्शन जाला इडी कर्नाटक ಒಟ್ಟು कಡೆ शिर्सी भितर निसर्गमने म्हण आसा वेंकटरमण हेगडे तमी आमकां आश्रय दिले हे आर्ट बद्दल हे मिमिक्री बद्दल आनी योधा बद्दल तमी जास्ती काळजी घेवन आमकां प्रोत्साह दिवन आमकां सपोर्ट करला जी कन्नडा भितर ते 10 बारी प्रसार जाला नमो योधा नमो रैता अशी आमकां एक तमी एक गुरू ಒಟ್ಟು समाजाचे ಒಟ್ಟು भारतीय लोक आमकां गुरू आमगेले आई बाबा आमगेले कुटुंबाचे आमगेले मिसस ಒಟ್ಟು भुरगीं बाळा ಒಟ್ಟು आमकां टीम आमगेले ಒಟ್ಟು टीचर्स लोक आनी समुदाय आमकां सपोर्ट करून ते आमकां कला आमगेले भितर ते व्हड जावन बेळिल्लीक म्हाका साथ जाला खुशी जाता आता तुम्ही हजारो चित्र सोडयलेच की तर ते कसकसल विषयाचे रे किंवा ताय सोडयले नंतर कोणाक दाखयले नंतर किंवा कोणाक तुम्ही गिफ्ट म्हणून दिले नंतर ताचे कसले एक अविस्मरणीय खंयचे एक घटना बी आस की कितें असा आमी जास्ती ते वॉल पेंटिंग करता नंतर पेपर पेंटिंग करता क्लासा भितर भुरगीं जास्त क्युरियोसिटीसान ते पळयचे सुटेचे ते नंतर आमी ते वॉल पेंटिंग करतना सुमार लोक येवन असोर तुम बरें काम करता आसा हे मूल जनपद कले नंतर नेचर कले नंतर आमगेले कितें भारतीय संस्कृतीन ते प्रतिबिंब करता आसा ಒಟ್ಟು तुम्ही आर्ट सुटेचो आसा तेगेले बद्दल आमकां खुशी आसा म्हणून तुमी सपोर्ट करतना हांवें खंयचे बी ट्रेनींग ना म्हाका खंयचे बी ट्रेनींग ना आज देवादयसान म्हाका हांव झिरो म्हाका काय कळना जाल्यार बी एक हेंबत कले म्हाका एक हेम्मे आसा ते विश्व दाखले म्हणून म्हाका एक म्हागेलें मन सांगता आसा तेगेले बद्दल आनी मुखार बी हांव कले ती बेळसूं वता तो कठपुतली म्हणून सांगता ते गोंबे आर्ट ते गोंबे आर्टचे म्हाका कितें कले आतां नेक्स्ट कितें हांव करता आसा ताके गुरू आसा आमगेले गुरू तेगेलें नांव श्री सिद्धप्पा बिरादार सरकारी प्रौढशाले चिब्बलगेरी हळयाळ तो इंटरनॅशनल आर्टिस्ट तो विदेशा भितर आता ते गोंबे आर्ट कले ते प्रकारान तांगा व्हरून तो प्रदर्शन करता आसा रियल ताका ग्रेट अशी सुमार लोक ते कठपुतली देगेलसन तरगती क्लासा भितर कशी पाठ शिकयतना ते केळेचे नंतर भुरगीं ते उलयचे तांकां सेल्फ कॉन्फिडन्स येता उलयचे एक शब्द भंडार तांगेले जागृत जाता अशी हे कठपुतली कितें हांव सांगता गोंबे आर्ट ते आतां आमी डेवलप करता आसा सार्वजनीक आमी प्रार्थना कितें करता आमकां एक वेदिके दिवं ते भारतीय कले वर्ली जनपद कले शिर्सी अनेक विशेष कले आसा बेडर वेशा तुम्ही पळयले आसता टी भितर तांचे कले प्रकार आमी जागृत करपाक पडला तशें म्हणून आमगेले एक मनात विचार आमी सपोर्ट करल्यार ते आनी कले आनी ताका डेवलप करून आमी वयता तुमकां आतां तुमी उलयत उलयत सांगले की तुमकां खंयचे गोश्टीचे प्रशिक्षण ना म्हणून मेरी ट्रेनिंग तरबेत बेत घेतली ना तुम्ही कोणा लेगीत आतां ना पण जी ती कल तुमगेले आसा ताची तुम्ही दुसऱ्यांक प्रशिक्षण दिया मागीर ते मुखार ती वता उरतली कला एकल्या कडच्यान एकल्याक शिकत गेल्यार ती कल जागृत जावन तर आता पळय तुम्ही मुखाऱ्यांनी एक सांगले तुम्ही बॉम्बे आर्ट कठपुतली आनी तो मुखार आनीक कार्यक्रम करतले ते सोडून आनी कसले एक तुमगेले विजन आश आसले
कसले कर का म्हणून कारण की आता तुमका बेगीन वेळ असा रिटायरमेंट हाय आणि कसं कसं कर का म्हणून तुमका भरतनाट्यम, यक्षगान, हा जनपद नृत्य, नंतर बुगडी नृत्य, हा नंतर सुग्गी नृत्य ते आम्ही करते. ते आता काय मुद्रेकडे राबता ते बी अशी पळून शिकले ते बर हाय शैली आणि संगीत. आता आम्ही ऑर्केस्ट्रा भितर काम करता असा सुमार एक 500 जास्ती कार्यक्रम झाले हांगा. आता सिंगिंग सुमार जनपद सॉंग्स, नंतर ट्रेडिशनल सॉंग्स, भक्तिगीते, भावगीते, देवस्थान आम्ही वतनी म्हणून तांगोय बी सेवे करता. त्यांचे पैसे बदलणे अशी सेवे मनोभाव करता असा. काही प्रोग्राम करले बी आमगेले एक थॉट्स असा. कला भारती एक हसीव म्हण असा. आम्ही गरीब भुरगीक नंतर वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम की देव दिल ते पैसे भितर हे पकडून आम्ही ते गरीब समाजाबद्दल आम्ही सेव करता असा. ते भगवान करता असा हांव काय नाही जाल्यार ते आमकां खुशी असते. खुशी असते. आता हांव तावळी तुमगेलो परिचय करून दिवकले की हांव सांगेल की तुम्ही नाटक रचना करताची, कविता ते तुम्ही खंयचे भाशेंत रचना करताची? मातृभाषा कन्नड भितर करते जास्त. नाही मातृभाषा कोंकणी आणि कन्नड दोन्हींतू करता. हाय हाय कोंकणी नाटक सुमार आम्ही करला. आम्ही शिर्शी भितर ते परिषद कार्यक्रम जालताना त्यांना सूत्र गोंबे आट अशी जाल्यार कशी कोंकणी ते कोंकणी नाटक करला. अनेक आमगेले कुटुंब म्हण ते एक समाजा बद्दल अशी वैश्य ज्या लोकां बद्दल तांकां आमी कशी पळोवंक का ते तेगेले बद्दल करला. अशी एक 500 कोंकणी नाटक करला. ते अभिनय कौशल्यान आमी भुरगीं शिकयता आसा अजून. ते आमगे मातृभाषा कोंकणी जालें की आतां आनी बी आमी बरें करून ते डेवलप करता आनी ते आमगेले मातृभाषा ते कोंकणी. आता हांगा तुमगेले कार्याचे सुमार इतले फोटोज आमगेले आसाची ते दाखयता आमी. ते खंयच्या संदर्भार म्हणून तुमी सांगा. हे आमकां धारोड भितर राष्ट्रीय सांस्कृतिक साधक प्रशस्ती आमकां श्री मनोहर नायक सर ते दिल्ले आसता. ते आमगेले प्रोग्राम तुमी पळोवंक येवन तक्षण तुमी कॉल करून आमकां एक ते महाप्रसाद दिला. तुमकां धन्यवाद सांगता. हे आमी हांव जिरो जाल्यार बी म्हाका इतले कले आसा. म्हाका हेम्मे आसता ते तुमचे कलेचे लिस्ट वेते. हा लिस्ट खंय गेल्यार बी आनी सुमार शिबीर भितर हे ಒಟ್ಟು आर्ट आमी कितें करता आसा भुरगीं दिता आसा समाज दिता आसा आनी एक खुशी आसा. ಒಟ್ಟು मन असल्यार ಒಟ್ಟು आसा सत्य आसता. मन असल्यार प्रपंच. आमी मन रेडी करून घेतल्यार हे ಒಟ್ಟು कले आमी समाज दिवचे जाता. हे हसू येता म्हाका. हे ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಮುಖೇನ ಹಂಗಿಲ್ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತೆಮ್ಗೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ. ಒಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಲೆ मान्य महानीर लोकले कुटुंबाचे हे आता मिळून सुमार एक 10 वर्ष पाठी मेळले. आता डबल झाला. कोण एरियल बी अब्बा तुम्ही मास्टर की किती एक ताची कत्रिके एक रूम करची बरे रूम असा मॅडम. ಒಟ್ಟು ಹಂಗೆ घरा भितर ಒಟ್ಟು आम्ही ಒಟ್ಟು चंदकान दवरला. ते पळयतना आमगेले एक फ्लॅश बॅक याद येता. किती दिला आम्ही समाजाक आनी बी दिवं का. आमगेले एक मातृभूमी हे भारत हे हंगे जन्म जालें हंगेले भाग्य. आई बाबाक अनेक फावटी हांव धन्यवाद सांगता. हे संगोळी रायಣ್ಣ हे 200 वयर प्रोग्राम जाला. हे सध्या 24ನೇ कन्नड साहित्य संमेलन भितर आम्ही ऍक्ट करले ते. हाय हे कला भारती कला वैविध्य आमगेले टायटल हे 80 कले एक घरा सकल कुटुंब कशें आसता तशें ते आमी एक कणे कॉन्सन्ट्रेशन करलें. सेवा ही परमो धर्म ते हांगेले गरीब एक समाज बद्दल असले सेवे ते. हे पयर आमी आमकां शिवमೊಗ್ಗ भितर तुमी LIC ऑफिसर तुमी ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಮನೆ ಅಂಗಳದಿ ಗೊಂಬೆ ಆಟ म्हणून तुमी आपण घेवन आमकां तेमगेले घरा भितर आमकां एक ಗೊಂಬೆ आटाक एक
सपोर्ट करून आमकां एक प्रदर्शनाक अवकाश दिवन तुमी सर ग्रेट तुमी आमकां एक होसा कॉन्सेप्ट ते सुमार एक 100 लोक आयले ते दीस शिवमोग्गा तुमी आमकां आपण घेवन आमकां प्रोग्राम दिला आसा. हय थँक्स तुमकां. हे कावी कले MES कॉलेज हे कर्नाटका ललिता अकादमी तुमी आमकां 4 दिसाचे कॅम्प करला आसतना हे आमी कर्नाटकाचे 16 कलाविदरू एक कडेन मेळून घेवन आमी ते केल्ले आसा ते. हय ते तुमगेले हांगा रवी गुनगा म्हणून तुमी गोकर्णच तुमी ते मेन तुमी आमी केल्ले आनी अकादमीसान रजिस्ट्रार मॅडम आनी तांकां संघटक तुमी वटून मेळून आमकां अवकाश दिला. हे विशेष कला हे तांबडे आनी वायट कलर भितर आसतना हे विशेष अर्थ आसा का एकाग्रता आसा चरित्र आसा पुराण पुण्य कथे सांगतात चित्रां तगूच डिझायन हांगा विश्व कोंकणीचे बी म्युझियम बागलांत आसा पळय. हाय मॅडम आसा हाय पळय हांगा पळय खुशी आली म्हाका ते हाय अनेक भितर एकता ते अर्थ बी आसा जीवन चक्र आसा आनी कॉन्सन्ट्रेशन एकाग्रते ते कॉलेज भितर ते कसो कॉन्सेप्ट करला देवस्थान भितर आमी पळयचे ते आमी पळयत ते जाल्यार आतां आमी स्कुलाक वणचे वयर ते आर्ट करता आसता आतां ते कसो आविश्कार हे आमगेले स्कुलाचे आमी एक 500 की जास्त स्कुलां वचून अशी थिएटर एज्युकेशन भुरगीं हांसतो शिकयता आमी बी हांसतो रावता जिवनाचे अति मुख्य सूत्र नगू मगू ते कॉन्सेप्ट बद्दल पयर हांव गुणगुणी शाळे होन्नावर भितर हांगा येवचे पयले एक स्कुला विजीट दिले एकदम फ्रेश विजीट फ्रेश विजीट तुमगेले फ्रेश विजीट हे आनी कर्नाटकाच्या सुमार स्कुला गेला आतां मुखार बी हांव स्कुला वचून देव दिले ते कितें कले आसा ते भुरगीं दिवंक म्हणून मन करला सेवा मनोव जावसन खंयचे बी धनात्मक विचार न्ही ते कंगेले मनाचे तुमगेले हे एक बरे विचार आसाची तुमगेल्या बरी कल आसा ती ताचो उपयोग सर्व लोकांक मेळो तुमकां बी ती कल प्रदर्शन करनो आनंद मेळो अशी इच्छा व्यक्त करनो हो कार्यक्रम आज आमी हांगा राबयताची आमगेल वीक्षकांक पळयले बद्दल अनेक अनेक धन्यवाद आनी तुमकां सुद्दां धन्यवाद. तुमकां अनेक फावटी धन्यवाद सांगता आसा तुमकां न्ही विश्व कोंकणी केंद्राक अनेक फावटी हृदयपूर्वक धन्यवाद आमकां आपहाडून आमकां एक अवकाश दिला तेगेले बद्दल हे आमगेले मातृभाशे पवित्र कोंकणी अनेक फावटी तुमकां धन्यवाद आनी जय हिंद नमस्ते.